आता कितें जालें कॅबिनेटाक डिसिजन बी अशें कितें मेजर कितें डिसिजन जालां बी कॅबिनेटाक खुबशे डिसिजन जाले खुबशे कॅबिनेटाक विशय मांडल्यात आमचो मुख्यमंत्री उलयतो मागीर PWDंतल्यान हितूंतल्यान कितें जालां ना PWD पण तुमकां सांगलें ही लास्ट कॅबिनेट म्हणून ना आनीक कॅबिनेट कोड कसो लागतलो तेजे आनीक कॅबिनेट जातलो पूण तुमच्या हितून कितें दिसता ही लास्ट कॅबिनेट जावंक शकता हय ही लास्ट कॅबिनेट जावंक शकता जावंक शकता सो कमिशनराचेर आसलें ओके. जे ठरयता तेजे प्रमाणे कोड लागतलो भास्कर बाबा आता तुम्ही इलेक्शनाच्या मुडान वयतले सो तुम्ही रेडी आसा तयार आसा हय इलेक्शनाच्या मुडार वचपाक डेट जाली न्ही आनी आतां 30 फिक्स जातली इलेक्शनाची ओके. डेट 5 स्टेटींनी इलेक्शन जातलें आमी मुडार आसात मतदारसंघाचो बरो प्रतिसाद आसात भारतीय जनता पार्टीची तिकेटीची आमकां उमेद आसा हां काम जातलें सगळें आणि तुम्ही जे कॉन्फिडंट आसा जिखपाक 100% तुम्हाला कॉन्फिडंट आहे तिकिटाच्या बद्दल सर तशेंच आसा न्ही तें काम केलां आमी भारतीय जनता पार्टीचे सावड्डे मतदारसंघाक आनी गोंय राज्याक ही म्हाका मुख्यमंत्र्यान जबाबदारी दिली PWD मिनिस्टर हँडीक्राफ्ट आनी टॅक्सटायल ती फाटल्या 3 वर्सां म्हणजे 2.5 वर्सां बऱ्यापैकी हांवें जबाबदारी घेतिल्ली आसा आयज आमी आमचे माननीय नितीनजी गडकरी आतां गोंयांत पावल्ले आसा आमी खुबशे नॅशनल हायवेचे इनॉग्रेशन करतले आनी 2 प्रोजेक्ट आमी फावंडेशन घातलेले तुमी सगळ्यांनी येवचें सर हाव यू आर हॅपी विथ युअर परफॉर्मन्स हांव आसपासून जाय कित्याक हांवें जी कामां घेतल्या ती म्हाज्या हितून कंप्लीट केल्या आनी थोडी कामां बॅलन्स आसा ती ऑनगोईंग आसा ओके जाता विथ कंप्लीट 100% बिफोर वोटींग सगळी कामां जी आमी चलता ती कंप्लीट जातली जॉब स्कॅमाचो इश्यू तुजेर कितें पडटलो तेजें कितें आसता 3 मेंबर कमिटी अपॉयंट केल्ली आसा हां. आनी 3 मेंबर कमिटी विजिलन्स इन्क्वायरी ते चालू आसा कितें आसा तें थोडे दिसां बाबुशान फाटल्या दिसांनी म्हटलेलें आसा जे आपण विजिलन्स इन्क्वायरी आपयत आपूण डॉक्युमेंट सबमीट करतलो म्हणून कितें आहा पळय तें आपण प्रूफ तेगे वीश दितात तेणी करपा जाय ना उलय जें कितें एक लोकप्रतिनिधी उलयता तेणी तें सबमीट करपा जाय आणि दुसरो विशय म्हणटा पळय तो आतां तुमी जॉब्स इतले काडला पूण फाल्यां कोड येयलो जाल्यार जॉब्सांचे कितें मागीर जॉब्स लोकांक मेळटले वा ना जॉबाचो विशय जो आसा आतां विविध डिपार्टमेंटाक जशे रिक्वायरमेंट आसा तशेंच जॉब काडले आनी जॉब जे काडले एग्जाम घेवन भुरग्यांक ते हेजे प्रमाणे गॅजेटाचेर तेंचे मार्कलिस्ट येतले तांकां ऑफर लेटर येतली जॉयनींग येतली पण कोड येयलो जाल्यार ते जॉब्स मेळटली फुडलें सरकार आमचेच भारतीय जनता पार्टीचे फुडल्या सरकारान? सरकार आमचेच येतले भारतीय जनता पार्टीचे जो आता प्रोसेस बी जाला तो उरतलो तर ना स्क्रॅप काय जावचें ना मागीर फुडें हे सर पण तुम्ही कशी गॅरंटी दिवंक शकता स्क्रॅप जावचे ना फाटल्या सीएमाच्या टायमार तो हें स्क्रॅप जाल्ले पळय जे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जे गोंयाक आसा विजिलन्स कमिटी चालू आहे ती 3 असले ते 2 झाले 3 आसते 2 जाले आनी दुसरो कोण आणि तिसरो कोण आहे म्हाका दुसरो आसात सर तुम्ही एकूच सांगा की ट्रान्सफर जाली ती कोड ऑफ सर एकूच सांगा ते कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं जॉब्स पॉसिबल आसा गोंयकारांक आतां कोड ऑफ कंडक्ट आसा तो इलेक्शन कमिशनराचे 5 स्टेटीचे जातले जातले पूण तेच्या पयलीं जॉब्स मेळटली 100% जेजो प्रोसिजर जो जाल्लो आसा जे गॅजेटाचेर जे मार्कशीट आयिल्ले आसा जेका ऑफर लेटर जावं बाकीचे व्हेरिफिकेशन जाल्ले आसा तेचे पोस्टींग जे आसा ते कन्फर्म जातले बाकीचे जे आसा फुल्ली सरकार जे आसा भारतीय जनता पार्टीचे पण तो कंटिन्यू प्रोसिजर कोड येवच्या पहिले जातले काय कोड येतली जातले आतांच सांग म्हणून तुका कोड लागतो तो आमच्या हाती ना आमच्या हाती आल्यार तूं सांगता आसलो तुमचे जातले सो पण ती जॉब्स दिवपाचे तुमच्या हातीन आहले न्हू तुमकां कितें दिसता जॉब्स दिवपाचे तुमच्या हातीन आहले न्हू कोड तुम्ही कोड सगळो जे गव्हर्मेंटाचे ब्रिटीश होल्ड ऑन होल्ड तेजेर कांयच जावचें ना फुडले गव्हर्मेंट भारतीय जनता पार्टीचे येतले आनी हे जे कितें आसा ते पण कंटिन्यू दुसरे पॉलिटिकल पार्टी म्हणटा आमचेय सरकार येतले PWD झालं स्वप्न जाल्यार पळयता तुम्ही PWD मिनिस्टर झाले थोडे जाल्यार होपा दिसाचे स्वप्न पळयता थोडे रातचे स्वप्न पळयता कोण ते हे जे अदर पार्टी आसा हा. पळय ते रातचे स्वप्न पळयता दिसा स्वप्न पळयना ते हां इतले कडेन तांकां दिश्टी पडटा सरकार जालें म्हणून आनी तुमी खुंयची सपनां पळयता दिसाची पळय आमी काम करून आयले हां आमचे डबल इंजीन सरकार फाटले 2012 साकून आयज पर्यंत आमचो रिपोर्ट पळया गोंय आमी खूब प्रगतीचेर पावयल्ले आसा आनी डेफिनेटली आमी फुडें सुद्दां निवडून येतले आनी गोंय जे तुमकां टिकेट आसतली म्हणटात कित्याक तुमच्या एका फ्रेंडाक तो तिकेट नामलो अशें दिसता तुम्ही दोगूय बाराबर येयले परत PWD मिनिस्टर जातले आमी म्हणना आता सरकारात माझे मतदारसंघ म्हणना तुम्ही सरकारात परत PWD मिनिस्टर जावची आशा तुमकां पळय कितें आसता जे नशिबा आसा ते घडटा तशें पावर कोण लोकां बरोबर हांगा आमी बरयला ते रावत कोण व्हरू शकता हांव म्हाज्या मतदारसंघा विश्वासाक घेत जाल्यार कितें जावं शकता ओके सर लास्ट क्वेश्चन सर जे माझे 3.5 वर्सां काम आसा त्या कामाचो रिपोर्ट काढले
हे काम हांवें केलां ते फुडें व्हेलां फक्त आतां कितें जॉबाचो विशय जो आसा हा. 3 मेंबर कमिटी इन्व्हेस्टिगेशन करता हांव सुद्दां तितून इन्वॉल्व जाल्लो ना आनी आमी खंयच्या हातून इन्वॉल्व ना आनी म्हाजेर ठपका दवरीत हांव परतो न्हय राजकारणाचो संन्यास घेता जालें परत. ओके. कितें सर आणि एक लास्ट जुवारी बीच तुम्ही लास्ट प्रूफ जाय सांगितलं कितें तरी एविडन्स जाय करेक्ट लास्ट टाइम जुवारी बीच सांगलं की चायनीज कन्सल्टंट कितें हे करतात की खंय बोला ते exactly? जुवारी ब्रिज जो आसा आतां आमचो कितें आहा KMC टू वेर्ना हे 13 किलोमिटर डिस्टन्स आसा 13 किलोमिटराचे 10.5 किलोमिटर कंप्लीट जाला आतां सद्या आनी फक्त जुवारी ब्रिज उरला कन्सल्टंट जो आसा तो चायनीज आशिल्ल्या कारणान तेजी विजा जाली ना आमी इंडियन कन्सल्टंट आतां